ಲೀಲಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಸಕಳಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರುವಂದನೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करता. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಜಯಪ್ರತಾಪಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮೋ ಆಚಾರ್ಯಪಾದಾಯ निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभुपादाले प्रत्येक क्षण क्षण जीवनाचे आमका एक पाठ लेसन दिता. ते हे वाचिल् निमित्त आम्ही जीवनातू एडॉप्ट करूक जाता. एटलिस्ट जाण जाल्यार आमी खंय चूक करताच म्हळ्यार एटलिस्ट आमकां कळटा आसता. सो हे एक अवकाश म्हाका दिलेलाक हांव भागतुराणी सदस्य सक्कड सदस्याक म्हगेले हृदयपूर्वक धन्यवादांनी नमस्कार सांगता. हे प्रभुपाद लीलामृत ऐकूच्याक इंट्रस्टान सेरवलेले सक्कड वैष्णविक समेत म्हगेले कोटी कोटी धन्यवाद आणि नमस्कार. सो आयचे प्रभुपाद लीलामृतातूं आमी पळया पूर वेस्टर्न कंट्रीज देखून मस्त भक्ती येवन आसताची. तांकां वृंदावनाचे जीवन, इंडिया जीवन, हांगाचे क्लायमेट आनी प्रयाण करचे अनुभव ना हांगा. मागीर अजीर्ण जाता, भेदी म्हळ्यार लूज मोशन जाता, अशें दिसता आपास घरकडे वच्चा, आपास तांगेले कंट्री वच्चा असं सकड जाता तांकां आयिल्ले डिवोटीसांक. ते पळया कसल म्हणून. मागीर प्रभुपाद सांगता हांव वृद्धापनांतू हांव अमेरिका प्रयाण करून कसं डेंजरस हांव फेस केलें. तुम्ही तशीच कृष्ण प्रज्ञे प्रचारा खातीर तुमी कसले कष्टकारपणे असल्यार ते फेस करूं तयार जावका म्हण प्रभुपाद तांकां एनकरेज करता. मागीर कोण वृंदावन वचका म्हण मन आसा तांकां प्रभुपाद एक लायक सांगता वृंदावना महिमे आनी वृंदावनांत कशी आसका म्हळ्यार प्रभुपाद हांगा सांगता आजी. मागीर वृंदावना आशिल्ले केलो गोस्वामी प्रभुपादाले बॅक टू गॉड हेड पत्रिका आयिल्ले एक आर्टिकला विशयान आक्षेपण दितात. प्रभुपाद कशी ते ब्रेवली डेरिंगली तांकां जवाब दिता पळया. मागीर प्रभुपादाले शिष्य यमुना दासी ती केन्नाय प्रभुपादाला देखून एद्र येवच्याक येनाशिल्ली. प्रभुपाद तिका कशी येवच्याक तिका कशी हे करून मन आसता तशें करून तिगेल करून सेव काडून घेता पळया. मागीर प्रभुपाद सांगता एक संत जालेले एक व्यक्तीक कशी गौरव दिवका म्हळ्यार एक युवकान कशी दाखयले ते तागेले शिश्याक दाखयता अशी गौरव दिवका एक संताक म्हणून दाखयता. मागीर प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार वर्णाश्रम पद्दतीतूं जीवन करका आनी आमी कोण दुसऱ्या ते शिकोवका म्हणून सांगता. नेक्स्ट जुहू देवस्थान परमिशन मेळचे खातीर ते कसं सांगताचे म्हळ्यार दिनाचे पोलीस कमिशनर NOC दिवच्याक दिनाचे. कसं लाका म्हळ्यार हे देवस्थानात जावचे कीर्तने एक जनाक पिडे म्हळ्यार कष्ट जाता म्हणून सांगता ताका ते NOC दिना.
पोलीस कमिशनर. मागीर प्रभुपाद अर्जंटली मुंबई मार्च 28 1974 वता. ते कशी सॉल्व करता पळया. मागीर प्रभुपाद सांगता कीर्तन खाली कीर्तने मुखांतराची मनुष्य शुद्ध जावचे साध्य आसा. म्हणटा हानी कशी हे भजने म्हणाले एक पिढे म्हळ्यार एक वायट म्हणून सांगताची कशी सांगताची कशी जाता म्हणून प्रभुपाद क्वेश्चन करता. मागीर एप्रिल 18 ताका प्रभुपाद युरोपा वचपाक प्लान करता. तांकां मध्यंतू हैदराबाद वता. हैदराबाद वचून हैदराबादाकून तिरुपती भेट दिता. प्रभुपाद सांगता प्रचार तरी करना तरी जाल्यार देवस्थाना एक चैतन्य म्हण आसना. देवस्थाना डल जावन आसता. देवस्थाना कीर्तने प्रचार जवकचीची भागवत प्रचार भगवद्गीते प्रचार जाल्यार मात थंय एक चैतन्य एक आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता. सो आज आमी पळया कशी ह्या वेस्टर्न कंट्रीज आयिल्ल्या भक्तांक कसं जाता म्हणून. तांकां वेस्टर्न कंट्री देखून आयिल्ले भक्तांक हे इंडियाचे क्लायमेट हांगा जीवन हांगा ट्रॅव्हल करचे तेजे निमित्त हांगाचे फूड समजायना अशी अजीर्ण लूज मोशन आनी ಕೆಲವು जनाक हांगाचे कल्चरल सेटबॅक हांगाचे नमुनो सेट जायना. मागीर तांकां दिसता आमी केन्ना आमगेले घर काडोवचे आमगेले कंट्री वचचे अशें म्हणून तांकां मस्त चडापडा जाता. कसं म्हळ्यार तांणी मायापुरा देखून कलकत्ता, कलकत्ता देखून दिल्ली, दिल्ली देखून वृंदावन अशी प्रयाण करताचे. तर वृंदावन देवस्थान आणखीची पूर्ती तयार जायना निमित्त तांकां रावच्या जाग आसना. सो तांकां एक पोगल आश्रम म्हळ्यार थंय रावकार येताचे. प्रभुपादाक देवस्थानांत तागेले वृंदावन देवस्थानान प्रभुपादाल रावच्याक रूम आनी तयार जावन आशिल्ले. प्रभुपाद थंय रावता. सो प्रभुपाद तागेल रुमांतूची सकाळी 4:30 गते मंगळा आरती भागवत प्रवचन हे पुरा करता. केलो म्हणटा ते भक्त वेस्टर्न डिवोटीज पुरा खंय राबिली म्हळ्यार पोगल म्हळ्यार एक आश्रम थंय वचून प्रवचन दिता. एक दीस प्रभुपाद तागेल रुमांतूची भागवत प्रवचन कोच्याक पळयता. कोण नेनाच. प्रभुपाद एकच न्हय कोणी नाच खंय गेलींची म्हूण. तेन्ना आन्सर येता कसं म्हळ्यार केलो जन वृंदावनाचे हे ओल्ड टेम्पल्स न्हय ते पळोवचे गेल्ल्याची. केलो जन ते स्ट्रीटार पुरा सकड सामान मेळटा न्हय तें खरीद करूं गेल्यांची. केलो जन न्हिदल्यांची. हें आयकतना प्रभुपादाक मस्त बेजार जाता. तेन्ना बेजार जाता. प्रभू सांगता तांकां सगळ्यांक आपूण हाडी म्हणून सांगता प्रभुपाद. हांगा वृंदावनांत खंय संत आसाची तांकां सोदून वताची. हांगा हांव संत हांगा हांव बैसून आसा आनी खंय की भोंवता आसाची तांकां आपूण घेवन म्हणून सांगतात. तेन्ना ते प्रभुपादाल उतर आयकल सुद्दां पुरो जन येताचे की रूम सांज येता तशी तितले जन भरताचे. प्रभुपाद सांगता कशी व्रत करका वृंदावना कशी व्रत करका कशी नेम निष्ठे पालन करका म्हणून सांगता. हांगा वृंदावना कशी म्हळ्यार तपस्वी जन इवन अवंगल नाशी समेत हांगा तपस करताची. तांणी अशें आसता की भौतीक जिवनाक अपास रिटर्न येवच्याक ना म्हणून तशें तसलं म्हण कठीण तपस करणं आसताची. कसं लाका म्हळ्यार एक जीवी एक आत्मा अवसुले गर्भा येवन ते बंधनांत पडता. ते अवसुले उमांत गर्भकोशांत बंधना पडता. थंय हात पाय बांदून समुद्रा उडयला कशी जाता तशी तसल परिस्थिती एक जिवाक जाता अवसुल पडटांत. मागीर ते पुरा क्रिमी कीट पुरा पडटांत उरले ते चेरडाक चपता आसता. तेन्ना ते जीव मस्त नडलत के मस्त नडलता.
आमी लेखताची हे माये प्रभावान हो आमी संतोषान आसच म्हणून आमकां आमी भ्रांती आमी इल्युशनर आसताची तश निमित्त आमी आपास आपास आवसल पडटा तूं वता आसताची म्हळ्यार तांतू कशी आहे जनन मरण चक्र देखून भायर येवची आमी आलोचन करनाचे आपास आपास आवसल पडटा वता ती जाल्यार आज आमकां आमी एक श्रीमंत ना एक एज्युकेटेड जन जावन आसच्या पुरोची लायक घर पुरो सकड मेळना आसच्या पुरो जाल्यार नेक्स्ट जल्मांत तूं आमी खंयची एक सुडकी एक डुक्कर की एक माज्जर की जावच्या पुरोची तश निमित्त केन्ना मनुष्य जन्म मेळना आत्ताची आमी ते हे तपस्या करच्याक आमी ताका डेडिकेट करका म्हण प्रभुपाद तांकां वेस्टर्न डिवोटीसा सांगता आमी हे जीवन मेळना आतां मनुष्य जन्म आमी हे डेडिकेट करका आतां आमी तपस्या करका आतां तुमकां तपस्या करूं हे जायना जल्म साधन करूं जायना म्हळ्यार तुमी खंडीत मती भ्रांत म्हळ्यार बुद्धी भ्रश्ट जावन तुमी कृष्णाक सेव करच्याक जायना तुमी कृष्णा सेव करका हांगा आमी पतीत जनाक उद्धार करपाक कृष्ण आयला तुमी थोडेची तरी हेल्प केले जाल्यार कृष्णा संतोष जाता कृष्णान तुमकां बुक्स पेटयलांची सक्कर दिलाची हे तुम पतीत जनाक उद्धार करूकच कृष्णा पुरो अरेंजमेंट केला म्हणून प्रभुपाद तांकां सकड बोधन दिता प्रभुपाद सांगता आमगेल काम कसं म्हळ्यार पुरा पतितात्माकाची उद्धार करचेची आमगेल बदल काम आमी ह्या कामाक आमी संकल्प करका दृढ संकल्प करका की आमी सगळ्यांक कृष्ण प्रज्ञे दिवका म्हळ्यार संकल्प करका म्हणून सांगता त्या खातीर आमी मायापूर वृंदावना सकट तसल धामाक भेटी दिवच्या आयल्याची म्हणून प्रभुपाद सांगता तर एक भक्त निमगिता अरे भौतिकवादी मेटिरियलिस्टिक जना पशी भक्तांक लागी व्यवहार करचे भारी कष्ट म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता आमकां केन्नाय एक ना एक कष्ट आसताचीच सो आमी केन्नाय कष्ट जाल्यार आमचे कृष्णा करची सेवा जाली मी ते केन्नाय संतोष दिता आमकां कष्टाक आमच्या पोरो हांगा हांव कृष्णा खातीर हांगा वृंदावनांत तूं लायक आरामेर आशिल्लो हांव जाल्यार हांव ह्या वृद्धाप्यांत ह्या ओल्ड एजांत हांव अमेरिकाक प्रयाण करचें डेंजर हांव फेस केलें तुम्ही तशीच कृष्णा प्रज्ञे प्रचार करूक कसल कष्टकारपणे असल्यार ते फेस करू रेडी जावका प्रभुपाद शिष्यांक सांगताचे केलो काम तुमकां संतोष दिनाशा करू जाल्यार इतले भक्तांक इतले जनाक भक्त करचे पडले रे काम ते मस्त संतोष दिता म्हणून प्रभुपाद तांगे शिष्यांक वेस्टर्न शिष्य भक्त आयिल्ले तांकां प्रभुपाद सांगता तांणी पुरा वृंदावनाचे मस्त देवस्थान आसना थंय पुरा भेट दिताची दर्शन करताचे देवालय तेन्ना तांकां अशें दिसता की एक अमृत मेळ्ळा म्हणके दिसता वृंदावनाचे प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार वृंदावन आसचे परहंस जनाक तुम्ही भौतिक दृश्टीन वृंदावन पळोवचें जायना तुम्ही कशी आहार निद्रा भय मैथुनम हे कितले तुम्ही ताजे वयर विक्ट्री पावल्याची तेच एक तुमकां एग्जाम परीक्षा टेस्ट तुमकां टेस्ट तुम्ही आहार आतां आमकां 3 घंटा उठक आमकां उठाचें जायना म्हणटाचे म्हळ्यार न्हीद सोडूं जायना म्हण मागीर पट्टाक फूड टायमार मेळना जाल्यार तें कश्ट हें कश्ट तें कश्ट हें कश्ट म्हण पुरो सांगताची तुम्ही कितले भौतिक सुखाक आमी कितले आमी अटॅच जावन आसाची ते आमी कितले सोडूंक तयार आसा म्हण ते एक टेस्ट तुमकां म्हणून प्रभुपाद सांगता तुम्ही वृंदावन आयल सतत तुम्ही गोस्वामी जाता म्हण लेखू नकाची तुम्ही भौतिक दृश्टीन हांगा वृंदावना तरी आयली तरी जाल्यार म्हळ्यार हांव हांगा एन्जॉय करका म्हणून आयली तरी जाल्यार
तुम्ही सुडकी डुक्करकी मांकडकी जाऊन जन्म येताचे हे शिक्षा मेळटा म्हणून सांगता प्रभुपाद. सो आम्ही वृंदावना भक्ती दृष्टीने वचका शिवाय भौतिक दृष्टीनं वचन ज म्हणून हंत प्रभुपाद सांगता. हांगा वृंदावनाचे सूण पूर सकड वैष्णवाची म्हणून प्रभुपाद सांगता. हांगा सूण ते मांकड पूर सक वैष्णवाची. सो तुम्ही सपोज तुम्ही हांगा भौतिक दृष्टी मेटेरियलिस्टिक आयडियार तुम्ही तरी आयली तरी जाल्यार तुम्ही सूण नवे मांकड जाताची हांगा म्हणून प्रभुपाद सांगता. ಕೆಲವು ಜನ ವೃಂದಾವನಕ್ಕ वताचे अयो हांगा संसार जीवनांत कष्ट ते फेस करू जायना पच्चा सुने वटू जायना बामणा वटू जायना कसं की हांगा फेस करू जायना आम्ही वृंदावन वचो राबया म्हणून या लौकिक प्रॉब्लेम्स घरकड प्रॉब्लेम्स फेस करू जायना अशी या कुटुंब जीवन त्याग करू म्हणून वृंदावन येताचे. हांगा तुम्ही भयभीत जावची नका. हांगा कसं जाता म्हणून तुम्ही आलोचन करची नका. हांगाचे वत वृंदावन मस्त वत आसा वत आसा ते शीचे शी आसा शी असल्यार तुम्ही ताजे निमित्त मस्त अधैर्य जावच्या नज हांगा मस्त भक्त आसा. हांगा एक डेंजर म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು जन हांगा गोपी जना गोपियार विशयांत उलोवचे सहजी आस तांणी बिडेनी तांचे असं सकड करताचे तांगेल विषय जागृत आसता. कोण बदची डिवोटीस कोण बद भक्त म्हळ्यार आमी तोलमेल कोण आमी तांगेल उलोवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. आमी केन्नाय हांगा लेखूनच के वृंदावन म्हळ्यार येवचे प्रसाद पावचे न्हिदोचे. तशी म्हणून कशी वृंदावना भेट दिवका वृंदावना कशी आसता म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता. वृंदावनांत येवचे खावचे न्हिदोचे न्हय म्हणून सांगता. ताज बदलाक तुम्ही वृंदावन चंद जावन आशिल्ले कृष्णाले हितवचन तागेले शिक्षा हे तत्व ते आम्ही ऐकूका आणि ते प्रचार करका. ते आणि वृंदावन धाम ते भारी पवित्र पूजा जावन आसा. हांगा अपराध करू नज हे चिंतामणी धाम कृष्णालय म्हणून तुम्ही लेखूका. हांगा नरोत्तम दास ठाकूर सांगता आम्ही एन्जॉयमेंट इंद्रिय तृप्ती विषयाचे मुखांतर आम्ही वृंदावन पळोवचे जायना. सो आम्ही आहार निद्रा मैथुन तांचो दखून आम्ही पार जेवका. तेन्ना तुम्ही वृंदावन तुमकां दिसता. हांगा अपराध कोणुकाची हांगा वृंदावन तुमकां तुमगेल भक्ती जीवना वयरी मस्त इन्फ्लुएन्स करता म्हणून प्रभुपाद वेस्टर्न भक्तांक सांगता प्रभुपाद. आणि वृंदावनाचे आध्यात्मिक गुण कसं म्हळ्यार हांगा भक्ती सेव केल्यार 100 पट्ट म्हळ्यार 100 पट्टू चड फल मेळटा भक्ती सेव केल्यार हांगा. सो आणि हांगा अपराध केल्यार 100 पट्टू ताजे पापय मेळटा परिणाम मेळटा. सो तसल वृंदावन सो उडगास दवराचे वृंदावनांत भक्ती सेव तरी केल्यार 100 पट्टू आमकां फल मेळटा. अपराध केल्यार तितलेच आमकां पाप मेळटा. तशें निमित्त वृंदावन तसल पुण्यक्षेत्रांत 3 दीस आपसी चड राबूनज म्हणून सांगता प्रभुपाद. वृंदावन तसं 3 दिवस चड राबूनज चड तरी राबल्यार जन पाप कृत्य करताची म्हणून सांगता. तशी हांगा 3 दीस राबून 4 दिवसाक हांगा देखून भायर सरका. हांगा वृंदावनांत चड जनान अपराध करचे कसं म्हळ्यार व्यभिचार हांगा करताची. तुम्ही लेखून की कृष्णाल ಒಟ್ಟು कण्ण मुच्चाले म्हळ्यार आईस पेस्ट या पळोवं नकाची कृष्ण पळयना म्हणून लेखूं नकाची. हांगा आमी कसकसाने वायट काम केलें पळयना म्हणून लेखूं नकाची. हांगा कृष्ण सूर्या मुखांतर पळयता म्हणून सांगता. आमी लेखताचे आमी सगळें वायट काम केलें कोणीय पळयना सूर्या मुखांतर पळयता. आणि
क्रिस्त तुमगेले हृदया भितरी असं परमात्मा रूपी जावन सक्कड ताका गोतस सो भक्त जातले ना बारी हॉनेस्ट असता प्रामाणिक जावन असता म्हणून प्रभुपा सांगता आणि कसले कुतंत्रनी कोरून सक्कड कृष्णा गोतस कृष्ण आता आणि कृष्णाले प्रतिनिधी रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे गुरु तांकां तुम्ही ऑनेस्ट जावन आसता आणि भगवद्गीतेचे एका प्रकार देवाले वाणीक आम्ही प्रचार करता आणि तुम्ही गुरु जावच्याक प्रयत्न करता म्हणून प्रभुपाद सांगता वृंदावना महिमा वृंदावना कशी राबता म्हणले प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद सांगता हा हांग प्रवचन करता केलो सहजी असं आईली त्याने उठवची तानली लेखताची अयो राधा राणीले लीला राधा न कृष्णा पुटुदरचे असं कहाणी सांगता म्हणून लेखता हांव एक श्लोकारी प्रवचन दिते मिगेल गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर भागवताचे एक श्लोक हांवें 3 दिवस प्रवचन दिता जन इतली खुश जाता आशिल्ली तान लेखताचे हो संतू हो कसं की कृष्णाले माधुर्य लीला ಬಗ್ಗೆ कसं रास लीला कसं ताजे बेगे सांगता म्हणून लेखता तशी ताने उठान वताचे म्हणून सांगता एक पंता आम्ही प्रभुपाद आले कसं एक मात्र हृदय या इन्सिडेंटान आमकां कळटा प्रभुपाद कितले काळजी घेता म्हळ्यार तो कळटा एक पण ते एक शिष्य प्रभुपाद आले संघ सोडून वता तो ते राधा कुंडान तू थंय सकड बाबाजी असता ती तांगेल तू वचून सरवता प्रभुपाद कोप येता तो खंय गेलो ताका यो म्हणून सुदून हाडी म्हणून सांगता तो येता तो येतना तो चल येतना प्रभुपाद भायर येता खाली वैरी शर्ट आणि कसं नाही घाली एक धोती मात नेसून असके प्रभुपाद कठीण ಉತ್ತರನ ನಿಮ್ಗಿತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಸನೆ ವೃಂದಾವನ ಮಂಕಡ ಸಮೇತ ಆಹಾರ आणि मैथुनांतू मात इंटरेस्ट घेऊन जीवन करून मरताचे तू तांगेल म्हणके एक मंकड जाऊ नका म्हण कोपान सांगके तू कसला आमगे लोट राबन असते बाबाजी लोट चमकला म्हणून म्हणता त्यानं सांगतो तो चल सांगता म्हाका बाबाजी जन म्हाका जप करू का मग तू सोकरी दिला ताका तर हांव ते वचून आपल्या इतक हांव सोकरी दिना आशिल्ले तू कसला थंय गेलो म्हणून प्रभुपाद सांगता ते प्रभुपादाले अनुकंप ते काळजी निमित्त ताका भारी एक टच जाता अयो प्रभुपाद कितलो केअर घेता म्हळ्यार ताका फील जावन तो चलो प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು राबता तसल प्रभुपाद प्रति एक शिष्याक सोड दिवच्या तयार नाशिल्लो आयिल जनाक अपास सोडून दिवच्या तयार नाशिल्लो प्रभुपाद तितले काळजी घेत आशिल्लो म्हळ्यार ह्या इन्सिडेंट्सान कळटा आमकां कितली इम्पॉर्टन्स दित आसल्या एकलो गेल्यार 10 जण येताचे कसलाक हांव ताका केअर करता म्हणून आमी जो लेखताचे जाल्यार प्रभुपाद तशें न्ही एक मनुष्य आयलो ताका उद्धार करता म्हळ्यार प्रभुपादाले काळजीन हांव कळटा मागीर प्रभुपाद ते गोस्वामी जन एक प्रभुपाद शिष्यान बरयलें बॅक टू गॉड हेड एक आर्टिकल वेरी तांणी आक्षेपण करताचे तांतू कोण हयग्रीवान बरयल्लें कसं बरयलें म्हळ्यार वृंदावनांत गोस्वामी तांणी फकने दुराचार म्हळ्यार तांणी सम तरी चलना तरी जाल्यार तांकां वृंदावनांत एक डुक्कर की मंकड जावन जन्म येता म्हणून तांणी म्हणटा ते कशी तू बरयलें म्हणून प्रभुपादाक निमगिता तेन्ना प्रभुपाद सांगता डॅरिंगली प्रभुपाद कांय भिवना करेक्ट ताणें बरयलें हें लेखन सम गोस्वामी कोण सम चलता तांकां न्ही कोणय एक पाप कृत्य कोणय गोस्वामी करता जाल्यार तांकां सांगता ह्या हांग तुम्ही मूल गोस्वामी धनी तुम्ही तरी सम हाजेर आसल्यार तुमकां एप्लिकेबल ना कोण कोण वायट बट्टे वता की तांकां सांगिल्लें तांकां अपास एक डुक्कर की एक मंकड की जाता वृंदावनांत म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर नेक्स्ट यमुनादासी म्हळ्यार उडगास तुमकां गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि तांती एक फिमेल वॉयस म्हळ्यार तिची यमुनादासी ती तिगेल बामणाल ಒಟ್ಟು
गुरुदास तागेलो ಒಟ್ಟು ವೃಂದಾವನचे टेम्पल मॅनेजमेंट सकट करतशील ती यमुनादासी प्रभुपादाक मेळूक येना प्रभुपादाक मेळची ती केन्नाय चुकून घेता कसं लाका म्हळ्यार प्रभुपाद पळयला ती भंय के प्रभुपादाक कसं म्हण प्रभुपाद तुमगे टेम्पल हे कितले जाले बगी करका तशी करका अशी करका म्हणून सांगता म्हणून ती प्रभुपादाला एद्रक येना ती चुकून घेता तेन्ना प्रभुपाद सांगता ती कೈ यमुनादासी कೈ आसा म्हणून प्रभुपाद निमगिता प्रभुपाद सांगता बलरामान एक म्हणता यमुना नदी येना तुळरी तागेले हाजेन कसंते हल ನೇಗಿಲು ताजेन यमुना नदी कशी हेकड तांडिले तशी हांवें तुका तांडिता हांव सेवेन तांडिता म्हणून प्रभुपाद खुशाल करता मागीर ती यमुना दासी प्रभुपादाक रांदप करूंक ओपता ती कशी प्रभुपाद खुशाल येना तिका ह्या कोरून मन आस तशें करून तूं तशें भिवच्या नज म्हणून सांगून तिका प्रभुपाद रांदप करच्यान तूं सेव दिता प्रभुपाद कसं एक इंटिमेट म्हळ्यार एक रिलेशन धुवशी प्रभुपाद दवरून घेता म्हळ्यार हांतू कळटा मागीर वृंदावनान तूं सकाळ थंड आसता दनपार मस्त शाक आसता प्रभुपाद स्वेटर हें पुरा टोपी पुरा घालून पुरा केन्नाय सकाळी मॉर्निंग वॉकाचे अमकां प्रभुपाद इतलें फास्ट वता आशिल्लें काय सकड प्रभुपादाल ओट्टयले भक्तांक पुरो जाता आशिल्लें तितलें फास्ट वता अशें दिसता आशिल्लें प्रभुपाद वृंदावन तुका डेली तेन्ना चमकून वचशी तशी तितलें फास्ट चमकत आशिल्लें प्रभुपादाले वॉकिंग टायमार प्रभुपादान सांगचे कृष्णा लीला आनी ह्या पुरा मस्त सकड काणी सांगचे तशें मी वॉकिंग प्रभुपादाल वच म्हळ्यार भारी प्रीती भक्तांक सकड प्रभुपाद केन्नाय तांणी लेखताची प्रभुपाद कसलें कृष्ण बलरामाल काणी सांगता प्रभुपादाल चड कशें बलराम मंदिर कशी स्थापन करूका कशी बांदूका हेची पुरा सकल प्रभुपाद चड विशय सांगता आशिल्लो आनी हांगा वृंदावना केलो बाबाजी जन कशी मोस करताची हे पुरा प्रभुपाद तांकां सांगता आशिल्लो आमगेल कसं म्हळ्यार मेन काम वृंदावना भायर वचून प्रचार करचे आमगेल मेन काम म्हणून तांकां प्रभुपाद सांगता आनीक एक इन्सिडेंट जाता प्रभुपादान हाजेर रोडार चमकून वतना कितली जन सायकलार दुधा सप्लाय करतली जन दूध होवन वतली मागीर बैला गाडयेर वतत जन केलो पंता कार अशें सकड मेळटा आशिल्लें तांणी पुरो जन प्रभुपाद म्हळेले जय राधे हरे कृष्ण म्हणून प्रभुपाद पळयले सतत तांणी म्हणटा आशिल्ले एक पंता एक चल्लो सायकल रिक्षार येता ऑपोजीट डायरेक्शन तो देवन चप्पल काणू त्या रोडारीची प्रभुपादाक साष्टांग नमस्कार घालता तेन्ना प्रभुपाद सांगता पळय हे अशी आसका संताक कशी गौरव दिवचे अशी करका म्हणून प्रभुपाद सांगता रोड म्हूण लेखा नाशी ताणें एक संत येद्र आयले म्हणून सता रोडारीची साष्टांग नमस्कार घाल्ले म्हणून प्रभुपाद शिक्षा सांगता अशी भारतांत संत जनाक अशी गौरव दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद एक निमगिता भक्त हे वृंदावनांत चड मस्त जन पतीत आत्म आशिल्ले जाल्यार वृंदावनांत जन्म घेतल्यार मुक्ती मेळ्ळा म्हण की हांगा वृंदावनाचे गुरुचे अगत्य ना वृंदावनात जन्म घेतला पुरो तांकां मुक्ती गुरु अगत्य ना न्हय म्हणून निमगिता तेन्ना प्रभुपाद सांगता वय कृष्ण तांकां गुरु वय जाल्यार ताणें कृष्णाक सांगिल्लें उत्तर ताणें ओबिडियंटली ताणें फॉलो करनात न्हय गुरू असून कसं प्रयोजन हांगा कृष्ण गुरू आसा वय जाल्यार कोणीय ओबिडियंट नाची तांणी पाप कृत्यांतू हीन कृत्यांतू आसून तांणी पापी जावन पतीत जावन आसाची वृंदावनात जन्म घेवचे एक भाग्याची एक पुण्याची जाल्यार
त्या मेळलेल्या पुण्यतांनी सदुपयोग करणं अशी दुरुपयोग करून वाचताची सो तांकां शिक्षा मेळटा प्रभुपाद सांगता. आणि प्रभुपाद सांगता ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ सांगता. ಹಂಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೃಂದಾವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರಾ ह्या गाद्दोनी पुरा सुकून गेल्या ते सागवळ्यांनी करणं असे सुकून गेले. प्रभुपाद सांगता पळय कशी तुमगे जर्मन पुरा हांगा ग्रीन ग्रीन आसाची हांगा मांसाहार व्यभिचार ह्या पुरा तुमगे पाश्चिमात्य देशांत सकड आशिल्ले. हांव ते तुमकां राबकारायाचे म्हणून सांगल्यार तुमी आयकून तुमी कृष्ण भक्तींत आयलींची हे कृष्णाले जागो वृंदावन हांगा जाल्यार जन दुष्कृत्य करताची आनी केले निमित्त कृष्ण हांगा शिक्षा दिताची. आनी हांगा पुरा कशी पुरा जन हळ्ळे दोकून पुरा सिटीन तू फॅक्टरी काम करू वता आसाची हांगा पुरा जमीन पुरा लँड पुरा अशें ड्राय जावन पडला म्हणून प्रभुपाद सांगता. वर्णाश्रम कॉलेज हांगा स्टार्ट करका म्हणून सांगता. सकड लँड आसा उठायाची तुमी ह्या घेवन नेगिल्यो घेवन ते भुई कोसयाची बेळ बेळसियाची कसला काम ना कसला निरुद्योग उद्योग आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता. पुरा जन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जावन 4 सोशल सेगमेंट्स येवका हांगा म्हणून प्रभुपाद सांगता. आमी इवन क्षत्रियांक त्याने हरे कृष्ण म्हणटाची तिलकधारी जावन हरे कृष्ण म्हणटाची युद्ध करचे कशें केताचे युद्ध करूक पेटाचे वर्णाश्रम धर्म स्थापन जावका आम्ही फॉलो करून दुसऱ्याक आमी मॉडेल जावन आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता. हांगा वर्णाश्रम दृश्टी बरी एक इस्कॉन एक कॉलेज ओपन जावका म्हणून सांगता. निरुद्ध हे नॉन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट म्हळ्यार निरुद्योग अशेकनच कसला तुम नुत बसाची उठायची येयाची ये नीगिलू घेयाची ते बैल घेयाची काम करायची तुम्ही कृष्णा प्रज्ञा आंदोलन म्हणे तुम्ही निर्दोचा नाही म्हणून सांगता. तुम्ही ब्राह्मण जो क्षत्रिय जो वैश्य जो तुम्ही काम करू का त्यांनी कसं लागतं तुमका अनएम्प्लॉयमेंट असता निरुद्योग असता ना तुम काम असता सकट तशी काम कर का म्हणून प्रभुपाद सांगता. वर्णाश्रम पद्धतीवर काम करता म्हणून सांगता. मागीर एक पंता प्रभुपाद डेली तेकडे प्रयाण करता म्हणून आलोचन करतना एक गिरिराजाले एक हे येता लेटर कसं म्हळ्यार जुहू लँडान तू टेम्पल कन्स्ट्रक्ट करूक परमिशन मेळना. परमिशन कसं लाका मेळना म्हळ्यार एक पोलीस कमिशनरान एनओसी दिवका मागीर म्युनिसिपल कमिशनर करून एनओसी मेळका. तांणी परमिशन दिवका जाल्यार हे टेम्पल कन्स्ट्रक्शन केलेले निमित्त हे पुरा कार ते सकट संचाराक प्रॉब्लेम जातवे मागीर देवस्थाना निमित्त वर्लेले धर्मा जनाक कष्ट जावन ते घलाट जावचे साध्य आसवे हे दोन पॉइंट वयरी एनओसी दिवचे म्हणून सांगताचे. गिरिराज ते पोलीस कमिशनर मेलचाक वता जाल्यार पोलीस कमिशनर सांगता देवस्थाना जाल्यार कीर्तन निमित्त जनाक कष्ट जाता आसा एक कीर्तन म्हळ्यार एक पिडे म्हळ्यार दिताचे एनओसी दिवचे जायना म्हणून सांगता. प्रभुपाद हे आयकून प्रभुपादाक खूप येता कसलं म्हणे गव्हर्मेंट या आम्ही प्रचार करू केन्नाय अड्डी येता ऍक्च्युअली सांगताची सकड सदा कीर्तन कृष्ण सततम कीर्तयंतो माम सदा कीर्तन करका म्हणून सांगता. कीर्तनीय सदा हरी म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगताची जाल्यार हांकां कीर्तन म्हळ्यार एक पीड म्हळ्यार एक वायट कामशें दिसता असं भजन भक्ताक भारी चांग अशें पुरो त्या निमित्त दुसऱ्याक बाद दिवच्या पुरो बाद दिवच्या पुरो जाल्ली अशी सांगीत आशिल्लें कसं म्हळ्यार आमी तुमकां परमिशन दिवचें जायना
तुमगेल भजने निमित्त दुसऱ्याक बाद जाता म्हणून सांगेत आशिल्लें हें भजन म्हळ्यार एक पिडे म्हणून कसला सांगता आशिल्लें ना जाल्यार तुम्ही रेस्ट टायमार भजन करून नज म्हणून कसले उत्तर सांगीत आशिल्लें आमी हाजे एगेन्स्ट आमी मुवमेंट स्टार्ट करता प्रोटेस्ट मुवमेंट करता म्हणून प्रभुपाद सांगता पेपरां पुरा आर्टिकल दिवका आनी हे सकड कीर्तनेचे पुरा सभे आपोवका अशें म्हणून सांगता केलो भक्त सांगता की हे वेस्टर्न भक्त डिवोटीस आयल्यार तांणी वापस तांगेल कंट्री वचची नाका हे आमी प्रोटेस्ट करुया म्हणून सांगता प्रभुपाद सुरू ओपता मागीर प्रभुपाद उडगास करता नवदीप चैतन्य महाप्रभू कालारी काजीन कशी तेन्ना संकीर्तन आंदोलन राबकारुका म्हणून प्रयत्न करता मागीर चैतन्य महाप्रभू ह्या ड्युटी घेवन पुरा लक्ष जन वचून ते काजील गार्डन आनी नाश करून मेरे काजीक बुद्धी आयिल्ली तशीची करया म्हणून प्रभुपाद लेखता मागीर आनीक पण सांगता लेखता प्रभुपाद हे गव्हर्मेंटा एगेन्स्ट आमी प्रोटेस्ट करचे इंटेलिजन्स नाही आमी हांतू आमी आमकां विक्ट्री मेळटा म्हणून खंडीत ना तशी निमित्त आमी कसं करता म्हणे आमी व्हडड हे पंडाल प्रोग्राम तशी कोण चड जनाक हे कीर्तन लायकूचे आमगे कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन लायक जाव तशी आमी व्हडड कीर्तन प्रोग्राम करता तेन्ना जनची ह्या टेम्पल जावका म्हणून आमकां सहकार दिताची म्हणून अशी प्रभुपाद प्लान करता तशी प्रभुपाद अर्जंटली मुंबई भायर सरता मार्च 28, 1974 प्रभुपाद मुंबई वता ऍक्च्युअली थंय जुहू लँडा लागींची एक हें आशिल्लें कसं थिएटर ते थिएटर सोडताना आनी सूर जातना मस्त एक जनसंचार आनी पुरा कार पुरा चड कार स्कूटर हे पुरो ताजे किरकिरी पुरो सकड जात आशिल्लें जाल्यार गव्हर्मेंटानी जन त्या थिएटरा निमित्तान बाद जेवचे तांणी सैसून घेताचे त्या निमित्त कांय जायना तांकां तितले क्राउड तितले कार ह्या पुरो व्हेहिकलाचे जाम जेवचे ते पुरो तांणी कांय इलेक्शनाचे जाल्यार एक टेम्पला खातीर तांणी एनओसी दिवच्याक तयार ना जालीचे तांणी कशी या कीर्तने पिडे म्हणून कशी सांगले म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद मागीर सांगता जनाक धर्म म्हळ्यार एक तेका इंटॉक्सिकेशन म्हणून लेखताची गव्हर्मेंट हे गव्हर्मेंट लेखता एक धर्म म्हळ्यार एक स्पेक्युलेटिव्ह मना आलोचन करचे एक विषय म्हणून लेखताची आनी हे पुरा स्लॉटर हाऊस आनी ओपन करून ते कितली कीची गायक आनी दिवश मारताची धर्माक मोल दिनाची असल गव्हर्मेंट पॉलिसी पुरा तांकां देवस्थान बांदून हे कीर्तनेक एनकरेज करचे तांणी करनाचे तांकां दिसता धर्म म्हळ्यार एक प्रयोजन ना दिले म्हणून तशें दिसता म्हणून सांगता प्रभुपाद लेखता हे हिंदू धर्म कोण हे करतली जनसंघ हांगेले सकड आनी प्रभुपाद तांकां मेळटा आनी मुंबई तो चड लायफ मेंबर आशिल्ले तांगेलो पुरो प्रभुपाद आलोचन करता तांगेलो उलोवन आलोचन करता तांणी पुरो सांगता आमी आणखी चड प्रचार करता व्हडड पंडाल प्रोग्रामांनी करता जना कळ्ळो हे कृष्ण प्रज्ञा म्हळ्यार कितली इम्पॉर्टन्स म्हणून कळटलें म्हणून हांव थंय लेक्चर दिवचें येता म्हणून प्रभुपाद सांगता थंय तसले पंडाल व्हडड मनशां आपोवन आमी जनाक लायक जेवशी केल्यार जनची भाई हांगे देवस्थान जावका म्हणून जन सांगता म्हणून प्रभुपाद प्लॅन जाता तशी प्रभुपाद सांगता मिगेल शिश्यांक तुमी मिगेले ಒಟ್ಟು येवका ह्या पंडाल प्रोग्रामाक आनी येवका म्हणून सांगता आनी इवन इंडियन्स तुमी कसला म्हाका येताय तुमी
तुमगे संस्कृत ओपयाची आम्ही कशी कृष्णाक आम्ही मेन आम्ही देवोत्तम परपुरुष म्हणून आम्ही लेखला तुम्ही तशीची एक कीर्तन थ्रू आमगेले हृदय आशिले पुरा अनर्थ निवृत्ती जाता तशी तुम्ही शास्त्र ओपुकाश म्हणून प्रभुपाद इंडियन्साक कॉल दिता मागीर अनेक पंत लेखताची आमकां देवस्थान हे बांदूक ताणी परमिशन दिवन जाल्यार आमी येद्राक एक हॉटेल करया म्हापशें देवस्थान करया म्हणून तमाकृष्ण गोस्वामी सांगता प्रभुपाद ओके म्हणता तशी प्रभुपाद हे एक कानुनाची एक दीर्घावधी एक लढाई तेन्ना लँडा खातीर म्हणजे आता परमिशना खातीर एक समस्या प्रभुपादाक जाता तांणी प्रभुपादाक ते रावचे खातीर ते जूह लँडात मस्त भाड्याक घर आशिल्लें त्या मागीर एक भाड्याक घर खाल जाताना तांचो प्रभुपादाक रावच्याक वेवस्था करताची प्रभुपाद ते तागेले घरांत राबिल म्हणटा भारी खुश जाता प्रभुपाद थंय भायरी हांगा टॅरेसा वयरी मालिश करून घेवचे प्रभुपाद ते हरे कृष्णा लँड म्हळ्यार स्वर्ग म्हण दिसता प्रभुपादाक पाप तशी कितली की एक फायटा नंतर प्रभुपाद तागेले ते जूह लँडाक घरान राबता प्रभुपाद भारी खुशी असता सकाळी जुहू ते समुद्रा तीरारी पुरा बीचारी प्रभुपाद ವಾಕಿಂಗ್ ಅವಚ್ಚೆ ತೆನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪೂರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಟ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಸ್ पॉलिटिकल लीडर्स प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು वॉकिंग येवचे प्रभुपादान कसं तरी म्हणल्यार त्यांनी ओपनाची तेन्ना शिश्यांक बेजार जेवचे अशें सगळें जाता आसता एक पंद प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು उलयतना एक डॉक्टर म्हणटा डॉक्टर आर्ग्युमेंटा दिवता प्रभुपाद सांगता हे सगळें नाकाचे नाका आमी तांगे हे मायावादी जन उलयत बरला आमी हरे कृष्ण कीर्तन सांगता वचच्या आमकां नाका तांणी आयल्यार येवचे आमगे लोट ना जाल्यार नाका म्हणून एक पंत केलो सांगता आमी तुगे लोट वॉकिंग येना कशाला म्हणून आमकां आर्ग्युमेंट जाता आमी येना जायता म्हणून सांगता मागीर थोडे दिवस आपास तांणी प्रभुपाद लोट वॉकिंग येता प्रभुपाद कृष्णा बुका विशयानी कृष्ण वाज्यून ते वॉकिंग जाताना वाज्यून कृष्णा बुक एक्सप्लेन करता प्रभुपाद तशी प्रभुपाद जाल्यार केन्ना फूड सिस्टम कशें म्हणल्यार सकाळी फ्रुट्स घेवचे मागीर ही करगड नंतर मालिश आनी कोरून मागीर जेवण करचें जेवण करून 2 गंटे न्हिदोचके प्रभुपाद मागीर एक ग्लास शियाळे ना कोब्बारोस पिवचके मागीर 10 गंटनक प्रभुपाद जना सकड भेटी दिता आशिल्लो मागीर न्हिदोचें मागीर 1 घंटा उठोचें 1 घंटा उठोन मागीर त्या नेट घालेले मानच्या भितर एक स्लॅंटिंग टेबल बैसून ट्रान्सलेशनांनी पुरा करचें 1 घंटा उठोन प्रभुपाद अशी प्रभुपाद जाल्यार दिनचर्या आसता प्रभुपाद एक दीस सांगता कितली जनाक रिटायरमेंट आसता म्हाका रिटायरमेंट जावका म्हणून प्रभुपाद सांगता एक 6 म्हयने म्हाका खंय एकांत स्थळा वचून रावता आनी हांव मिगेल ट्रान्सलेशन काम करता म्हणून सांगता जाय प्रभू खंय वचचें म्हणून सांगता टेहरान वचचें तो म्हणून सांगता सांगता हो नाका टेहरान हांव नववृंदावना वता म्हणून आलोचन करता एक तेन्ना पॅरीस देखून लेटर येता तुमी हांगा इस्कॉन पुरो सेंटराक येवका म्हणून प्रभुपादाक सांगता तेन्ना लायक जालें न्हू प्रभुपाद तूं कशी वचका म्हणून पॅरिसांना तेन्ना प्रभुपाद सांगता ना ना हांव एक जाग्यार रावचें जायना हांव हे मिगेले एक वॉर फील्ड हांव हांगा ह्या कोरून हांव एक दीस मोर्चेची हांव एक कडेन रावूंक जायना म्हणून प्रभुपाद सांगता वर्षांत 2 पंत प्रभुपाद वर्ल्ड टूर करता आशिल्लो एक्चुअली फर्स्ट तागेलें आन्नान म्हणलें समुद्र दांटून तर गेल्यार धर्म भ्रश्ट जाता म्हणून जाल्यार प्रभुपादान प्रचार कृष्णाले भक्ती प्रचार करूंक समुद्र समेत दांटून प्रभुपादान कितले की इस्कॉन टेम्पल स्थापन केलें प्रभुपादान तशी प्रभुपाद सांगता हांव परिपक्व जायन म्हळ्यार हांव फुल्ल म्हाका नॉलेज ना म्हणून सांगता प्रभुपाद तेन्ना म्हाका सांगता आमी तशीची तूं फुल्ल तूं नॉलेज जाल्यार आमी साध्य ना आमी कितले रिटायरमेंट जाल्यार आमकां फुल्ल आमकां नॉलेज ना म्हणून तांणी पुरा तमा कृष्ण सांगता मागीर एप्रील 25 प्रभुपाद
हैदराबाद येता हैदराबादांतू थंय पंडाल प्रोग्राम 3 दिवस करता पुरो हजार गटले जन येताची प्रभुपादा कनिंगिताची तानी पुरा रिपोर्टर्स न्यूज रिपोर्टर तू प्रभुपाद तू द्वैत किया द्वैत त्यान प्रभुपाद सांगता द्वैत अद्वैत कसले ना आम्ही अन्नाद भवंती भूतानी कसं म्हळ्यार अन्न आहार फूड ग्रेन्स ना जाल्यार कसं नाही जातवा पावस आयल्यार फूड ग्रेन्स मेळटाची यज्ञ पावस अडयता तशी यज्ञ करी म्हणून आमी सांगचे कसं म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कराची तेन्ना तुमकां पावस येता तेन्ना पावस येना अशें प्रभुपादान कीर्तन केलें तेन्ना पावस येयले तशी कीर्तन यज्ञ कराची पावस येता अन्न जाता तुम्ही कीर्तन करता म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद थंय देखून तिरुपती वता April 25th 1974 प्रभुपाद तिरुपती वता ते प्रभुपाद भारी वेलकम करताची त्यांनी प्रभुपादाक श्रीनिवासाले लायक दर्शन जाता प्रभुपाद शिष्यांक थंय येता सकट गोविंदा गोविंदा म्हणून म्हणटा प्रभुपाद ते गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजा म्हणून प्रभुपाद थंय कीर्तन करता प्रभुपाद रातच्याक थंय तांगेले गेस्ट हावसांत जाग दिताची थंय प्रभुपादाक प्रसाद मेळटा प्रभुपाद सांगता हाका बालाजी म्हणून म्हणटा ती बाळ म्हळ्यार चेडा म्हणके सो कृष्ण हांगा वैकुंठांत हांगा ह्या रुपार आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता मारी एक तिरुपतीचे अधिकारी प्रभुपादाक मेळूं येता सांगता हांगा म्हयन्याक 40 lakhs तेन्ना 74 40 lakhs कलेक्शन जाता ते तुम्ही दुड्ड कसं करतात म्हणून आम्ही पुरा सगळं बिल्डिंग रिनोव्हेशनाक खर्च करताचे म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता कृष्णा संदेश तुम्ही प्रचार करूक तो दुड्ड यूज करता शिवाय या बालाजी संदेश प्रचार करू यूज करचे मेन इम्पॉर्टंट म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता लंडनाक कितली की चर्च आसा जाल्यार ते युजलेस जावन तशी पडला कसला म्हळ्यार आम्ही देवस्थान देवाले संदेश प्रचार करूक यूज करता तेन्ना मात एक चेतन येता म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद मुंबई वता एक्चुअली प्रभुपाद रोमा वचचे आशिल्ले ते मुंबई वचून तेंचे पुरा खर्चू सकड पळयता रिसीट ह्या त्या पुरा सकड प्रभुपादाक ते मॅच जायना म्हणजे एक दिले दुड आनीक यूज करून म्हणून सांगता प्रभुपाद केन्नाय तांतू पुरा दुडवाचे लाख पळयल्यार चेक्कन ही सकट पळयल्यार एक टाली जायना तशी प्रभुपाद प्रत्येकांतू कितले कुलंकुश जावन पळोवन घेता आशिल्लो तांतू तप्प आशिल्ले प्रभुपाद दाखयता तेजसाक पुरा मागीर 1974 जुलैक कृष्ण बलराम मंदिर इनॉग्रेशन आसा म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद कसं जाल्यार इनॉग्रेशनाक कशी इन्विटेशन कशी प्रिंट करता म्हणून पुरा प्रभुपाद सांगता 3 महिने आसा सो हांगा एप्रिल मे जून जुलै 3 महिने आसा 3 महिने भितर प्रभुपाद लेखता हांव एक पंता पुरा वर्ल्ड टूर कोन येता म्हणून प्रभुपाद सांगता सो पळया नेक्स्ट रोमान तू कशी प्रभुपाद एक टेम्पल एस्टॅब्लिश करता म्हणून नेक्स्ट वीक पळया प्रभुपाद रोमा वता रोम हरे कृष्णा धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी प्रभुपाद की जय धन्यवाद माताजी भारी सुंदर जाऊन तुम्ही आज क्लास आमकां सांगून दिलेलो आसा